शिवकालीन इतिहास आशिल्ल्या नार्वेच्या श्री सप्तकोटेश्वर देवळाच्या स्लॅबाक लागिल्ल्या गळतीचेर उपाय काडपाचें काम हातान घेतलां। आर्किओलॉजी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या निर्देशा उपरांत हें काम हातान घेतलां। ह्या देवळाच्या सुशोभीकरण कामाचें उक्तावण करून 6 म्हयने जावचे पयलीं शिवकालीन इतिहास आशिल्ल्या नार्वेच्या श्री सप्तकोटेश्वर देवळांत पावसाची गळती लागिल्ली। की आमच्या सप्तकोटेश्वर देवस्थाना कडेन जो रिपेर वर्क जाल्ले आनी त्या रिपेर वर्कान खंय तरी त्रुटी उरून जी सिपेज चालू जाल्ली उदकाची, ही सिपेज पूर्णता बंद करचे अशें आमी सरकारा कडेन लक्ष वेधून घेतलें सरकाराचें आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी आदेश दिल्ले की तूं हें काम वेवस्थीत रित्या आमकां करून दिवपाक जाय। आनी त्या संदर्भान हे जे रिपेर वर्क आहा ते तेंच्यांनी चालू केल्ले आहा। सगळ्या ग्रामस्थांचें लक्ष तेजेर आसतलेंच, पण आमी प्रामुख्यान त्या कॉन्ट्रॅक्टराक जशें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा, अन्य मंत्री आमचे सुभाष फळदेसाय स्वता येवन ते पळोवन गेल्ले आसा, तशेंच डायरेक्टर निलेश फळदेसाय तेंच्यांनी स्वता लक्ष घालून आयज हे कामाची परत डागडुगी केल्ली आसा। आनी ही काम केल्या नंतर जे काम पूर्णत्वाक येयल्या नंतर आमी ते कशें जातले म्हणजे पूर्णता नदर दवरून आसा आनी हे काम वेवस्थीत रित्या जातले ही बी आमकां खात्री आसा। हे आमी सप्तकोटेश्वर देवळा कडेन आसा। आमच्या गांवांत सप्तकोटेश्वर देवूळ म्हणजे पुरातन देवूळ, पोर्तुगीज टायमा वयले हे देवूळ जे रिन्युवेशन जाले तेन्ना फाटले फावटी थोड्योश्यो ज्यो गोश्टी आसल्यो भितर गळटाले, जंगांनी अशे जे उदकाचो प्रॉब्लेम जातालो, निसरटीचो प्रॉब्लेम जातालो, ते सगळे जे प्रॉब्लेम जाताले तेका लागून हांगा सर आमचे फळदेसाय सर मिनिस्टर येयल्ले, तशेंच आमचे मयेचे आमदार प्रेमिंद शेख येवन हांगा तेंच्यांनी देखरेख केली, सगळे पळयले आनी ते पळयल्या नंतर तांकां आदेश केलो जे PWDक आनी सेकंडली म्हणजे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांकां घेवन सगळ्यांक तेंची म्हणजे तेंच्यांनी इतकी क्वीक डिसिजन घेतले आनी क्वीक तांकां सगळ्यांक जमयले आनी त्या जे सोल्युशन आसले त्या सोल्युशनाक लागून तांकां हांगासर जमून तांकां सगळें सांगले जे कितें आहा ते आता जे फाटल्या दिसांनी 2-4 दीस जाले ते कॉन्ट्रॅक्टराचे मनीस येवन काम करताले आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतकीच रिक्वेस्ट करता जे तेंच्यांनी खरोखर सारकेंच लक्ष दिवं, कित्याक हे एक देवाक जे देव जाय, देव आसा म्हणजे आमी आसा। हे देवा कडेन जी फटिंगपणां आमकां बरी न्हू, कित्याक ही देवाची फटिंगपणां आमकांच बागतली। आमी लास्टाक देवाच कडेन धांवतले आनी देवाक जर आमी राखयना, आमी हिंदू धर्मान देव श्रेष्ठ मानता तेका जर आमी राखिना जाल्यार आमकां आमचो जिवनान येवन कांयच अर्थ ना।